पूण तेंचे पासत गव्हर्मेंटान चड चिंतलो ना, कित्याक तेंकां दामून दामून दवरलो आहाय. सो आमकां कितें दिसता की तेंचे क्रायम्स जाताय, तेंकां सेफ्टी ना, जावं बासी खूंय वयताय थिंगसोन तेंकां वर्क प्लेसीस सेफ्टी ना. सो तेंकां खूब प्रॉब्लम आहाय. दुसरें म्हळ्यार तेंकां पोटेन्शियल आहा, प्लस तेंकां टॅलंट्स आहाय, पूण ते हें करपा तेंचे यूज करपा तेंकां फावो तो सोयलोच मेळनाय आनी तेंकां सपोर्टूय ना गव्हर्मेंटा कडल्यान. स्किम्स भरपूर आहा, एक फावटी तेंकां एक डॉक्युमेंटेशन करपाक कोण ना हेल्प करपाक. सो तेन्ना आमी स्त्री क्रांती वतीन तेंकां हेल्प करपाक शकता. सो तेंकां रेप्रेजेंटेशन करपाक फावो ते ऑथॉरिटी मेळपाक, कन्सर्न ऑथॉरिटी कोण आसता तेंकां मेळपाक ते आमी तेंकां आदार दिवपाक करताय. जेन्ना ती वायलंस सोंसताय तेंच्याच गांवांत जावं खूंय अगेन्स्ट गव्हर्मेंट अगेन्स्ट अदर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज, सो तेंचे सांगाता वचून आमी रावपाक तेंकां आमी भास दिताय. सो ते सगळे जातले जाल्यार तेमी हे स्त्री क्रांती हेका मुवमेंटाक जॉयन जावपा जाय अंडर द RGP विमन्स विंग. सो आमी तेंकां जायते भाशेन हेल्प करपाक जाता. तेमी फक्त मुखार येवन आम कडेन ते हेल्प मागपाचे आनी तेंचो आवाज फावो थिंग पावपाक आमी तेंकां सदांच सपोर्ट करतली. आमकां बायलां जायते त्रास सोंसचे पडटा, जायती अपमानाची उतरांय बी आमकां आयकपाक पडटाय. आमगे भुरग्यां भिरांतेन आमकां बसीन धाडपा पडटाय, कामा पासून आमकां लेट वचपा पडटा, कित्याक बसीन इतली गर्दी जाता. कितले मायग्रंट सकाळीं कामां वयताय आनी बसीन इतली लूट जावन आमकां भुरग्यांक सयत बायलांक इवन कॉलेजी वयतले चेडवां सयत बसपाक आमकां प्लेस ना. तेमी एक लेडीज सीट पासून रिजर्व करून ते दवरनाय आनी सीट्स आहाय जाल्यार पासून तेजे मायग्रंट्स बसताय आनी मातशें उठ म्हळ्या पासून ते आमकां अपमानाची उतरां उलयताय आनी वायट नदरेन ते आमकां चोयताय. एक पॅनीक बटन पासून तेंको ना आनी आहाय जाल्यार पासून ते तेंगे सारके बसीन वर्क जायना. आमगे गव्हर्मेंट जावं BJP जावं काँग्रेस पासून हेजे वयर कांय कोन्ना. सो हांव मागतां सगळे आमगे बायलां कडेन इवन यूथ जी आमगे चेडवां जी कॉलेजी वयताय तेमी आमगे स्त्री क्रांतीन जॉयन जावपाक आनी जे आमकां विमेन्सां सगळी एकमूट जावन आमी वावुरया आमचें गोंय सांबाळपाक. कॉमन घराण्यांतून सामान्य घराण्यांतल्यान येता, तेंच्या कडेन व्हडलो पयसो ना आनी ते कशें ना कशें आपलें पोट भरता. आतां ते हे कंपनीन जेन्ना जॉयन जाले सो तेंकां मायग्रंटांचो हॅरेसमेंट कसो जाता, नाजाल्यार तेंकां त्रास कसो जाता, नाजाल्यार तेंकां जे ड्युटीज मेळपाक जाय ते ड्युटीज कशें मेळना हें हांव मागता प्रणया कडेन की तेणी सांगचें आनी तेणी अपीलूय करचें सगळ्यांक की तेंच्यांनी ह्या मुवमेंटान जॉयन जावचो सो दॅट अशो इश्यूज हे प्रत्येक कंपनीन प्रत्येक इंडस्ट्रींतले जे एस्टॅब्लिशमेंट आहा तितून सगळ्यांक आमच्या चडशे बायलांक हें सोंसचें पडटा. पूण ते भायर उलोवन दाखयना, ती भिवन रावता कित्याक आपली नोकरी वयतली, जॉब वयतली आनी फायनली तो जॉब वयतात. सो जॉब वयच्या परत जर आमी आवाज काडले एकठांय जाले जाल्यार कितें तरी चेंजीस जावपाक शकता. हांव मागता प्रणया कडेन तेणी मुद्दाम ब्रीफ कर. आतां तुमी हांगा पणजे येता तेन्ना तुमकां दिश्टी पडटा की कॅसिनोचे चडशे एडवर्टायज जाता, तितून आमच्या बायलांचे अशें हें दाखयलेलें आसा की आमी कॅसिनोन प्रमोट करता. एक्चुली आमचो कल्चर कितें, आमचो कल्चरान आमचे शिगमो येता, फुगड्यो येता, त्यो कोण प्रमोट करतलो? ते प्रमोट करपाक जाय, आमी फुडें सरपाक जाय बायलांनी. ताका लागून हांव मागता बायलां खातीर की तुमी RGP वुमन्स विंगान जॉयन जावचे आनी आमकां आमचो हें फुडें व्हरचो म्हणून. आमची कल्चर आसा, कितें आसा ट्रेडिशन ते आमी फुडें व्हरया. ताका लागून हांव म्हणटा बॅनराचेर जो नंबर दाखयता तेजेर कॉल करून आमकां जॉयन जावचें. आमच्या उजगांवान न्हू कंपनी आसा, खूब कंपनी आसा, पण त्या कंपनीन न्हू आमकां कांयच फेसिलिटी ना. आमकां बायलांक जे आसा न्हू आमची बायलां काम करपाक रेडी आसा, भायर सरपाक बी रेडी आसा, पण आमकां जॉब थंयसर मेळना. आमकां गेले काय आमकां 6 म्हयने 7 म्हयने अशें आमकां म्हणजे वाडीत हें करता. पण जे मायग्रंट्स आसा पळय तेंचे रोकडेच 8 दिसांनी बी रोकडेच काम तेंचें जाता. सो न्हू तेंकां आमच्या बायलांक न्हू आमी म्हणटा कितें कंपनीनी आमकां आमच्या बायलांक हें करचें म्हणजे काम थंयसर आमच्या गोंयकारांक आसा पळय तेंकां पयलीं फेसिलिटी दिवची, मागीर तेंकां हें करचें. पण आमचे बायलां काम करपाक रेडी आसा न्हू, ना अशें ना, ती येवपाक भायर सरता. आतां कसलीं कामां करता आनी कंपनीन गांवान आसून जर आमकां फोंडा सारकिल्ल्या वेर्णा सारकिल्ल्या हितून वयचें पडलें जाल्यार आमी कितें करूंक शकता. ताका लागून हांव सगळ्या वुमन्सा कडेन मागता की आमचे RGP तुमी जॉयन जायात, स्त्री क्रांतीक तुमी जॉयन जायात. स्क्रिनीचेर जो नंबर दिल्लो आसा पळय तेंकां एक कॉल करून आमकां तुमी हें करा, सांगात
की तुमचे हें आसा आनी तुमी न्हू जाता तितकी बायलां आमकां सपोर्ट करात RGP. आमी आतां कंपनीन कामां करतात थंय न्हू सगळे मायग्रंट्सांचे न्हू पयलीं हें चलतात आमकां इतके फेस करचें पडटा डेली वेजीसाक आसून सुद्दां तेंची दादागिरी आसता अशी दादागिरी जाता की ती न्हू पंचांचे सरपंचांचे नांवां डायरेक्ट सांगतात आमकां अमक्यान लायला कामाक आनी कितें म्हणून हे सरपंच पंच आहा ते फक्त तेंचीच कामां करूंक बसल्या निवडून तुमकां आमी हाडटात आनी आमचें कामां करपाक तुमकां कशी जायना कित्याक लागून हें जायना आनी तुमचे मिटिंगेक येयना म्हणून तेका लागून हांव प्रत्येक बायलांक सांगता गोंयकारांची नीज गोंयकार कोण खरीच आसा न्हू तुमच्या काळजान जर खरंच हें आसा गोंयकारांक लागून जाल्यार तुमी भायर सरात कोणाक भिवू नाका हांगा कोणाक भंय कोणूच कोणाक मारून उडोवंक शकना तुमी इतकी तुमकां हें आसा न्हू आमी फाटीं आहा तुमच्या तुमी फक्त आमकां साथ दियात. सो आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचेंच सांगता जे सेल्फ हेल्प ग्रूप जाता ते कितें फक्त मिटिंगेक तांकां दाखोवपाक सो तेंच्यांनी वचोन थंयसर फक्त फुगड्यो घालपाच्यो असलेंच काम करून येवपाचें नाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा म्हणटकूच कितें जे आमची गोंयकारां आसा तांकां फुडें सरपाक केन्नाच दिना. सो त्या खातीर हांव सांगता की आमची श्रीक्रांतीन जॉयन जाया तितूनसून आमी वेगवेगळे खूब म्हणजे आमच्या पांयार आमकां उबें रावपाक आमकां शिकयतले सो तेजेरसून आमी फुडें सरतलीं आमी ह्या घाट्या फुडें आमी हें करपाचें ना. हांव सांतांद्रीच्या सगल्या बायलां लागीं विनंती करता म्हणजे तुमी सगल्यांनी आमकां हेका श्रीक्रांतीक सपोर्ट करून आमी एकवटान सगल्यांनी आमी आमचो वाडो आमचो गांव आमचो गोंय आमी साल्वार करूंक आमी एकवटान भायर सरया आनी तसोच आमचो जसो आमचो सांतांद्रीचो MLA गिरीश बोरकार आमच्या सांतांद्री पासत ना पूण गोंया पासत आसता तशीच आमी सगळीं भायर सरून आमी सगळ्यो उसऱ्यो भायर सरून आमी गोंय साल्वार करूंक आमी तेका तशें सगळे गोंयकारांक आमी सपोर्ट करया आनी ही फुडले पिळगाक आमचें गोंय सांबाळूंक आमी सगळ्यांक उलो मागता. देव बरें करूं. आदले मनशान आमी सगळ्यांक अपील करता आमचे नंबर्स फाटल्यान स्क्रिनीचेर दिसता तसोच आमचे पोस्टर्सूय आवट जातले ऑलरेडी आवट केल्ले आसा आमचे व्हिडियो येतले. आमची एक नवीन सुरवात आसा आनी एक तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता जे आयज हांगा मेंबर्स दिसता हे सगळे मेंबर्स 2022च्या इलेक्शनाक आमच्या वांगडा मेळोन डोर टू डोर करतालीं. ऑलमोस्ट एक वर्स तेंच्यांनी तेन्ना डोर टू डोर केल्लें 2 वर्सां तेंच्यांनी डोर टू डोर केल्लेलें आसा प्लस 2024च्या इलेक्शनाक तेंच्यांनी डोर टू डोर केल्लेलें आसा. स्पेशली आमचे फाटल्यान जी प्रणया बीन आसा जे उजगांवच्यान येता ती डेली बेजिसाचेर वयताली कामाक आनी आपलें काम जाल्या उपरांत ती डोर टू डोर करपाक वयताली. म्हणजे एक इन्स्पिरेशन आमकां की आमचे सामान्य घराण्यांतल्यान जी बायलो येता तांकांय दिसता की खंय तरी एक बदल घडपाक जाय आनी मेन म्हटल्यार आमी जर भिवन घरा रावलीं जाल्यार फाल्यां मायग्रंटांचे जे अत्याचार आसा आमचेर वाडत रावतले. जाल्यार कालूच तुमी पळयलां हांगा गिरी काय काणक्याक कोणा तरी धाकट्या चेडवाक मायनर एकटें आसलें ताका किडनॅप करपाचो एटेम्प्ट जालो. अशे कितलेशे रेप जाता मर्डर जाता क्रायम्स जाता. ह्या सगळ्या गजालींचेर आमचे जी स्त्री क्रांती जे विंग आसा ते फुडें व्हरतले. हे विशय आसा ते सोल्युशन तेचेर हाडपाक आमी ट्राय करतले फुडें व्हरतले. सो ही एक आमची सुरवात आसा. सो सगळ्यां कडेन मागता की तुमी जॉयन जाया कित्याक आमकां जितले मेंबर्स मेळटले जितलो रिसोर्स मेळटलो तितले आमकां फुडें वचपाक मेळटलें. आनी सगळ्या बायलां कडेन मागता की फक्त आमकां ग्रावंडारूच टीम जाय अशें ना. आमकां तुमी वर्क फ्रॉम होम घरा कडल्यानूय तुमी आमकां सपोर्ट करपाक शकता. तुमी आमच्या आरजीचे जी चळवळ आसा ही रेवल्युशना हितून तुमी हातभार लावपाक शकता. सो आमचे जी प्रेजिडंट आसा देवजिता मॅडम ही कॉन्टॅक्ट पर्सन आसतली तुमकां लागून. सो तुमी प्लीज ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करचें आनी स्त्री क्रांती हे जी आमची चळवळ आसा मुवमेंट आसा हो स्ट्रॉंग करपाक आमकां हेल्प करचें. देव बरें करूं.